pusuk untuk kita Defatu samso shivu Shivik tuka bedung dita दोन मृताच्या इतिहासावेले वाचप. त्रोसा थावन तारवार बसून आमी नीट सामुस्त्रसे गेल्याव आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा थावन आमी फिलिपाक पावल्याव. हे मासेडोनिया प्रांतांचे मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावले उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नोदिशी गेल्याव. कित्याक ती मागणे करची सुवात म्हूण आमी आयकलें. आमी थंय बसल्याव आनी जमातीक आयल्या बायलां कोडे उलोवंक लागल्याव. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नगरांतली लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भोगतीन. सामळ्या रंगाच्या लुगटांचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. कित्याक तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणीन सोम्याचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकुल्ल्या देवाची उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान आपले पोटजीचो मोग केलो. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोटजीचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान तिचे कीर्तन करात. तो आपलो रोचनार म्हूण इस्रायलाक संतोष भोगून दी. तो आपला राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतधुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोटजीचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोटजीचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोटजीचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोले जोयतान भोक्त संतोष भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटूं ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोटजीचो मोग केलो. उद्गार. बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात.
जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सुरशीं पाठयतलो तो शारोती मुनगे बापासून जोता तो स्वताचो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजी सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो बावाट हालोना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो. आनी ताणें बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयचे पयले वाचपांत आमकां लिडिया हे अस्तोरीची खबर मेळटा. एक गिरेस्त अस्तोरी मागण्याची. पावलू देवाचे उतर पुरगोडटालो तें तिणें आयकलें. देवान तिचे काळीज उगडलें आनी तेन्नाच तिणें देवाचेर बावाट दवरून आपल्याक आनी आपल्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिलें. शुभ वर्तमानांत आमचो बावाट धवंडोळ ना जावंक पवित्र आत्मो दितलो म्हूण जेजू सांगता. देवाचे उतर 2 मिसान तेर्सांत आमी आयकता. ते पवित्रपणान आयकून आमचो बावाट थीर गोट करूंक गरज. बावाटान जियेल्यार आमच्यान कितेंय करूंक जाता. जेजू आमकां सांसवाच्या कोण्या इतलो बावाट दवरूंक सांगता. देवान लिडियाचे काळीज उगडले तशेंच आमचे काळीज उगडूंक देवाचे उतर आयकूंक मानून घेवन आनी सोत मानून जिवया. तर आमचो आयज थाराव जावन दी. देवाचे उतर पवित्रपणान आयकून बावाट वाडोवंक वावरुया.